ताच्या उपरांत दुसरी स्कीम म्हाका दिसता गोवा स्कॉलर स्कीम एक बरी आसा, ताच्या विशीं सांगा की दिस इज अनदर युनिक स्कीम. हिंदुस्थानाक खंयच्याच राज्या कडेन इतली बरी स्कीम ना. ओके. गोवा स्कॉलर स्किमीच्या अंडर गोवा स्कॉलर स्कीम इज आय सेड अगेन अ फ्लॅगशिप स्कीम, ज्याच्या अंडर वी आयडेंटिफाय द बेस्ट टॅलंट ऑफ गोवा, द क्रीम ऑफ गोवा. ओके. इन अ व्हेरी व्हेरी ट्रान्सपरंट मॅनर. कितें क्रायटेरिया आसता? क्रायटेरिया ताका ही शूड बी अ रँकर स्टुडंट, रँकिंग स्टुडंट, हाय रँकिंग. रँकिंग म्हळ्यार तूं म्हणशीत की बोर्डाक रँक किंवा युनिव्हर्सिटी रँक अशांतलो हे न्ही, तो ताजो रँकिंग लेवलांतलो तो, म्हणजे ताका बरी पर्सेंटेज, ताका फर्स्ट क्लास आसूंकूच जाय. आणि नॉर्मली केवळ फर्स्ट क्लास वचून उपयोग ना. ही हॅज टू हॅव ए कन्सिस्टंट स्कॉलॅस्टीक. हे आमचे कडेन एक यार्डस्टिक्स केल्ल्यो आसात फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड ऑल दॅट. ओके. जवळ जवळ वर्सांतले ताका एक ताजी एज मॅक्झिमम एज शूड नॉट एक्सीड 35 इयर्स. आतां गोवा स्कॉलराक 35 दवरले इतले खातीर की ओवर ए पिरियड ऑफ टायम आमी लिमीट वाडयलें, बिकॉज वी रियलायज की MBBS करून MS करून ताजे नंतर सुपर स्पेशलायझेशना वचणारे लोक असतात किंवा PhD वचणारे लोक असतात रिसर्चाक, आनी अशा लोकां खातीर एज लिमीट वाडोवची अशें दिसलें. आनी दॅट इज हाव वी हॅव इन्क्रीज दॅट एज लिमीट. ह्या स्किमीच्या अंडर for studies in India, we give a scholarship of 3 lakhs per annum, tenable for a period. परत भरपाची गरज येवपाचें ना, 2 वर्सां खातीर 3-3 लाख. आणि फॉर स्टडीज अब्रॉड इट इज $20,000. ओके. म्हणजे $US भाव जेन्ना वाडटा, आतां फॉर एक्झाम्पल पोरूं वी पेड ऑलमोस्ट 12.5 lakhs पर पर्सन. कपल ऑफ इयर्स बॅक वी यूज टू पे हार्डली 8 lakhs. जेन्ना $40-42 भाव आशिल्लो. आणि डॉलराचो भाव जो 31 जुलय आसता तो आमी धरतात. पण सर, जे भायर युनिव्हर्सिटीन एडमिशन घेता तेका खंयची तरी युनिव्हर्सिटीचे अशे दंडक आसता? युनिव्हर्सिटीचो दंडक आसा. पळय आतां तुका म्हयनी ही सामकी हाय एंड स्कीम, बरोबर, क्रीम लेवलाची. बरोबर. तातूंत भितर इट्स नॉट ओन्ली युअर स्कॉलेस्टीक एटिट्यूड अँड युअर स्कॉलेस्टीक पॅरामिटर्स दॅट काउंट. ताजी बरोबर वॉट ऑल्सो काउंट्स इज तुम्ही खंयची युनिव्हर्सिटी घेतल्या. वी आर लुकिंग इन टू टॉप 50 युनिव्हर्सिटीज इन UK, US एक्सेट्रा. ओके. ओके. फॉरेनाक शिकणाऱ्याक. ओके. इंडियेक शिकणाऱ्याक वी आर लुकिंग इन टू द टॉप युनिव्हर्सिटीज, ज्याचे रँकिंग युनिव्हर्सिटीची मेळ्ळें जाल्यार आमी सोदतात. जर मेळ्ळें ना, वॉट वी एटलिस्ट लूक फॉर इज दॅट द इन्स्टिट्यूशन शूड बी A grade NAC accredited. बरोबर. Or it should be an institution accredited by NBA, National Board of Assessment for Technical Institution. We look into those institutions which are best institutions. Okay. And if you look into last so many years, how the people have got these scholarships, they have been always given to the people which are A grade universities or which have been in IIT, BITS, Magir, Tozo, IIMs in India. सर, तुमच्या डिपार्टमेंटच्या स्कीमचे आनी एक खाशेलेपण म्हटल्यार म्हाका दिसता खंयचीच स्कीम फंड ना म्हणून केन्ना रखडूंक ना. कोणे एप्लाय केला आनी ताका पयशे ना म्हणून ती व्हरूंक ना. ही एक म्हाका दिसता खाशेलेपण. इनफॅक्ट आय विल टेल यू, इट मायट गेट डिलेड स्लायटली केन्ना केन्नाय. सी, तुमकां खबर आहा की मायनिंगाच्या प्रॉब्लेमा नंतर एक प्रचंड फायनान्शियल लेवलाचेर एक क्रायसीस न्ही, हांव क्रायसीस म्हणना, फायनान्शियल लेवलाचेर एक थोडीशी डिस्टेबिलिटी जाली. पूण त्या पिरियडाक सुद्दां म्हज्या सरकारान स्कीम पारत दवरली ना. इतलेंच न्ही तर वाडयिल्ली रक्कम पळय वाडयिल्ली ही ह्याच पिरियडाक वाडयिल्ली. सो यू कॅन इमॅजीन द होल पर्पज इज भुरगो जर शिकता, बिकॉज गोवा गव्हर्मेंट बिलिव्ज की सगळ्यान व्हडली इन्व्हेस्टमेंट भुरग्यां मदीं इन्व्हेस्टमेंट इन स्टडी. सर, ताच्या उपरांत बर्सरी स्किमा विशीं बर्सरीचेर तूं येवचे पयलीं लेट मी रेफर टू अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कीम. आमची एक अशी आसा ती प्रोमोटींग सायन्स एज्युकेशन. ओके. म्हणजे प्युअर सायन्स. प्युअर सायन्सीस. फाटल्या कांय वर्सांक एक गजाल आमी पळयल्या की उठसूट प्रत्येक जाण जाता इंजिनियर जावपाक वता किंवा डॉक्टर जावपाक पळयता. अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ अवर गुड स्टुडंट्स गो फॉर मेडिसीन ऑर इंजिनियरींग. आनी हाजो परिणाम आमच्या सोशल सायन्साचेर, हाजो परिणाम आमच्या प्युअर सायन्साचेर जाला. तर प्युअर सायन्साचे परिणाम जाल्ले कारणान यू डोंट गेट गुड टिचर्स. बरोबर. बरो भुरगो जर BSc करना जाल्यार तुका बरी MSc जाल्ली मेळची नात, आनी बरी MSc जाल्ली जर भुरगीं जर मेळनात जाल्यार फाल्यां बरे BSc आनी MSc जाल्ले टिचर मेळचे. रिसर्चूय करूंक रिसर्च वचना. आनी हातूंतल्यान
फुडली पिढी जी पळय 10वे-12वे पळय आसा स्कुलांतल्यान पळय वयर येता त्या पिढीक तुका बरी शिक्षकच मेळचे ना. देर इज इन फॅक्ट देर इज अ ट्रिमेंडस डर्थ ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स. गणित सारखे विशयांक तुका गोंयांत भुरगे मेळनात प्युअर सायन्सा मदीं. तुका कॅमिस्ट्रीक बरे क्वॉलिफायड मेळनात, फिजिक्साक बरे क्वॉलिफायड मेळनात, बिकॉज दीस इज वॉट वी फेस इन द डे टू डे हातूंत भितर. आनी देरफॉर वी थॉट दॅट की हांगा एक इन्सेंटीव दिवपाक आमी सुरवात करया आनी ह्या स्किमीच्या अंडर आमी 75% मार्क ज्या भुरग्याक पडटा 12वीक एग्रिगेट त्या भुरग्याक वी गिव हिम 2000 रुपीज इफ ही टेक्स फॉर प्युअर सायन्स. 2000 रुपया पर मंथ आणि ताका वर्सा अशे 10 म्हयन्याक मेळटात. अशे तो कोर्स कंप्लीट जायसर आनी ताजे नंतर ऑफकोर्स सम अदर कंडिशन्स आर देर. ताका पयली वर्सा पास जावपाक हें जावपाक आनी ताका हें मेळटा. इन एडिशन टू दॅट ही गेट्स 5000 रुपीज एज अ बुक ग्रांट. ही तुजी सायन्साची स्कीम. तशी आनी एक स्कीम आमी काडली 3 वर्सां पयलीं. ही स्कीम आशिल्ली स्कीम फॉर फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर स्टुडंट्स सिकींग एडमिशन्स इन इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एक्सलन्स. तुका IIT, IIM आनी बिट्स ह्या 3 कडेन तुका एडमिशन मेळ्ळें दॅट्स ऑल. तुका एडमिशन मेळ्ळें की यू आर एलिजिबल टू रिसीव दॅट स्कीम. ह्या स्किमीकय नवे सरकारान काय बदल केले. इन्कम लिमिट वाडयली. पयलीं ही स्कीम पैसे परत भरपाचे ना. अगेन इट इज गोवा स्कॉलर स्किमी भशेन फाटोफाट गोवा स्कॉलर स्किमीच्या फाटोफाट तितलीच ताकदीची सुधारीत आवृत्ती वर्साक कमीत कमी 25-30 लोकां मेळटा. गोवा स्कॉलर मॅक्झिमम 20 लोकां मेळटा. पयलीं गोवा स्कॉलर सुरवातेक 4-5 लोकां मेळटाली. मागीर हळू करून आमी ती 10 केली आनी आतां परूंच्यान ती 20 जाल्या. आनी ही पळय स्कीम आसा न्ही IIT, IIM बिट्साक बी पळय वचपाची. ह्या स्किमीच्या अंडर तुका एडमिशन मेळ्ळ्या पुरो आनी कांयच लागना. तुका एडमिशन मेळप इट्सॅल्फ इज अ ग्रेट थिंग न्ही. सो वन्स यू गेट द एडमिशन तुका अप टू 1 लाख फी तुजी माफ जाता. तुका हें मेळटा रिफंड मेळटा अप टू 1 लाख. त्या भायर पयली वर्साक तुका लॅपटॉप घेवपाक 50,000 मेळटात. आनीक दर म्हयन्याक तुका हॉस्टेलाची फी म्हणून 2000 रुपया मेळटात आनी बुकाची ग्रांट अशी सगळी करून एक साधारण पयली वर्साक 1.8 lakhs सुमार मेळटा. 1,80,000. सो फ्रॉम दॅट पॉयंट अँड दीस मनी इज गिवन एंड फॉरगॉटन अँड यू गेट इट ओवर अ पिरियड ऑफ युअर कोर्स. So this again is one of the very good scheme. And now as you have said, coming to the bursary scheme. Now this bursary scheme is the scheme जी पोरू वर्साच्या बजेटाक भोवमनीस मुख्यमंत्र्यांनी अनाउन्स केली. Almost for 6 months we are working on that scheme and finally scheme has been already notified. आता बर्सरी स्किमीच्या अंडर कितें बर्सरी म्हणजे नादारी शिश्यवृत्ती. आता जर कितें की हातून तूं जे पळय पयशे दिता ते परत दिवपाचें तुजें बंधन ना. तुका जर दिसता तुवें ते परत दिल्यार हरकत ना, कारण आमचो एक कॉर्पस डेव्हलप करता सरकार. त्या कॉर्पसाक दर वर्साक 2-2 कोटी घालता. आनी समज तातूंत भितर कोणें इंडस्ट्रियलिस्टांनी कॉन्ट्रिब्यूट केलें कोता येता, भुरग्यान कॉन्ट्रिब्यूट केलें, एखादो भुरगो ते थंयच्यान घेता, शिकता, शिक्षण घेता, तो व्हड जाता, ताका दिसता आपणें हाका हातभार लावचो, ही कॅन कम बॅक एंड ही कॅन पे. देर इज नो कंपल्शन टू रिपे. ह्या स्किमीच्या अंडर ज्या आवय बापायचें ज्या भुरग्याच्या आवय बापायचें उत्पन्न 3 लाखां परस उणें आसा अशा भुरग्याक ही कॅन अप्लाय फॉर द स्कीम. कंडिशन कोर्सेस should be affiliated to Goa University. आता ओनली एक्सेप्शन इज NIT. हांगा जी पळय NIT पळय शिकतात भुरगे दे आर ऑल्सो कन्सिडर्ड अंडर अ सेपरेट क्लॉज. हांगचे टेक्निकल हायर सेल्फ खंयच्याय स्ट्रिमींतलो भुरगो खंयच्याय स्ट्रिमींतलो भुरगो आनी हे अप टू पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आनी ताका 60,000 रुपये पर्यंत जर फी आसा जाल्यार ही कॅन अप्लाय फॉर द स्कीम. बट वॉट ही वील गेट इज ओनली अप टू 40,000. And that will be, it is a scheme, जी scheme on merit come means, merit come need. हातून आमी गरज पळयतले त्या भुरग्याची. देरफॉर इन्कम लिमिट ऑफ 3 lakhs. म्हणजे ताका 70% मार्क एकले आसात आनीक ताजी बापायची इन्कम 3 लाख आहा. आनी द नेक्स्ट पर्सन मे बी हॅविंग 65% and his father's income may be 1 lakh. So that guy may be getting the priority. प्रत्यक्ष इन्कम कितले आसा हो चड व्हडलो क्रायटेरिया. Something important. So merit come means it is a balance when one has to tell it.
सफिशियंट फंड्स असलेले ऑल ऑफ देम विल गेट. जितली फंड्स आहात ते जेन्ना वांटपाचे आसतले तेन्ना देर विल बी अ प्रोपोर्शन. सो मॅक्झिमम 40,000 रुपीज सुद्दां ताका परती वापस मेळटले आफ्टर ही कंप्लीट सेज. सर तुमचे कडेन ही जेन्ना सगळी एप्लिकेशनां येतात तुमी एफिलिएशन पळयता आसतले खंयची कॉलेज खंय एफिलिएटेड आसा. एक प्रश्न सगळ्यांच्या मनान येता की जेन्ना तुमी इंजिनियरींग कॉलेज हे शिकता शिक्षण शिकता किंवा मेडिकल शिकता किंवा बाकीचे खंयचे कॉलेज शिकता डिस्टन्स एज्युकेशन शिकता तर खंयचे एफिलिएशन्स बॉडी कडेन आमी वचून आनी तेजे एफिलिएशन तपासपाचें. आमचो एक स्टँडर्ड रूल असो आहा खंयच्याय कोर्साक जाका तूं स्कॉलरशीप घे लोन घे कितेंय घे युअर कोर्स शूड हॅव बीन अप्रूव्ड बाय All India Council of Technical Education. Your course should have been approved by UGC or All India Council of Technical Education, All India Council of Dental Education, All India Council of Architecture, All India Pharmaceutical Council, or any such statutory councils constituted by Government of India, or the course should have been affiliated to the Goa University, sometimes or to any other university, authorized university. This is very important. म्हणजे course should have been affiliated to a university. The second important thing is the course should be a full-time course. Okay. म्हणजे डिस्टन्स एज्युकेशनाक मेळना. Not getting. Not only distance. फाल्यां तूं आपण CA करता म्हणून तूं जर गेलो you don't get because CA course is a company secretary. Company secretary, CA दर ICWA. तूं त्या कोर्साक जर वता जाल्यार you don't get the loan. Okay. Nor the scholarship. सर तुम्ही इतली वर्सां शिक्षण क्षेत्रान आसा डायरेक्टर आसा पण हांवें अशें पळयलां की तुमच्या हातून एक 10वी जाल्ली चली आपल्या बापाय बरोबर येता आनी आपण कितें करचें काय विचारता आनी ताका तुमी तितकेच आत्मीयतेन मार्गदर्शन करता. इतली वर्सां पळयता आतां आमचे गोंय शिक्षण क्षेत्रान फुडें वता तुमचो भुरग्यांचो स्वाभावीक कल आमच्या खंय आसा असो दिश्टी पडटा आनी खंय आमच्या भुरग्यांक आनी फोकस करचें अशें तुमकां दिसता. एक अशें जालां की इन जनरल मरे आमच्या भुरग्यां मदीं जाका आमी एक शिप मेंटॅलिटी म्हणटात न्ही ती एक इन जनरल म्हाका शिप मेंटॅलिटी दिश्टी पडटा. आय डोंट नो कांय करूंक शकना. SSC जातकीर भुरग्याचो एक सायण आसा व्हडली त्या चायणीक आमी सगळे भुरग्यांक घालतात. जे पळय फायन मार्कांची भुरगीं आसतात न्ही ते सगळ्यांक पोंदा पडटात. ते पोंदा पडटा ते सायन्सी चल्ले 70%, 80%, 45%, 90% आतां हालीं तेंपाक 100 वयर बी पडटा मार्कां 105% बी पडटात. स्पोर्ट्साची बी एड जातकीर 105 जातात मागीर ते रिड्यूस करून 100ची हाडची पडटात. सो बरी मार्क पडलो काय ना की त्या भुरग्यान सायन्सी वचपाचें सायन्सी वचपाक ताणें दोतोर जावपाचें अशा प्रकारची एक सादारण समाजाची मानसिकता. ताजे नंतरचो जो लॉट उरता तो बेधडक कॉमर्सांत धांवता आनी मदीं ते BCAक बी वताले. आतां ह्या वर्साक ह्या पोरू आनी वनू त्या BCA सारके कांय कोर्सा मदीं लोकांची वचपाची कल कमी जाला फॉर वेरायटी ऑफ रिजन्स. ताजे नंतर जो कोण उरता तो आर्ट्साक वता. द ट्रेजेडी हियर इज आर्ट्साक जर बरो भुरगो गेलो ना सोशल सायन्साक जर बरो भुरगो गेलो ना जाल्यार फाल्यां फुडली जनरेशनांतली तुजी टिचर कशे बरी तयार जातले. ओके. दीस इज अ बेजीक प्रॉब्लेम. म्हणून तो प्युअर सायन्सा खातीर जे पळय आमी आयल्यात that was the reason on evaluation of that scheme I have a feeling that we should even think of आर्ट्साक वचणारे भुरग्यांक एखादो भुरगो 85% मार्क घेवन जेन्ना SSC आर्ट्साक वता तेन्ना त्या भुरग्याक वी शूड फेलिसिटेट हिम. वी शूड ऑनर हिम. वी शूड गिव हिम अ स्कॉलरशिप. बाबा यू हॅव टेकन अ गुड डिसिजन. ओके. आणि हातून पालकांची भूमिका म्हाका दिसता महत्वाची. बट वॉट इज हॅपनिंग इज द बेजीक प्रॉब्लेम इज दिस. एक म्हळ्यार आमच्या व्यवसाय मार्गदर्शनाच्या संदर्भात आम्ही बरेच कमी पडतात हे आम्ही जाणून घेऊंक जाय. आणि म्हाका हांगा एक उल्लेख करूनसो दिसता की तुमची चली जेन्ना 12वेक आसली तर तेन्ना ताका मेडिकलाक एडमिशन मेळटालें तरी सुद्दां ताणें BSc केलें मॅथमॅटिक्सान आनी तेन्ना तुमी ठामपणे फाटल्यान रावला आसतले. दो दॅट इज पर्सनल इट्स द रियालिटी. आय फील प्रत्येक पॅरंट शूड डू दॅट. सर तुम्ही हांगा आयले आनी ह्या विशयी विस्तारान मार्गदर्शन केलें त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचे देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले प्राचार्य भास्कर नायक सर आणि यांच्यानी स्किमीच्या बाबतीन एज्युकेशन लोनाच्या स्किमीच्या बाबतीन विविध स्वरूपान मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसा जाल्यार मुजरत ह्या ईमेलाचेर आमकां ईमेल करात. पळयत रावत प्रुडंट.